बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, ह्या सकाळच्या वेळार आमी हो पिलारचो दोंगोर चडल्या आनी ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमी हाजीर जाल्या. किरीत भाशेन देवाक दिनवासूंक आनी पाद रागनेलाचे मजूतीन देवा लागीं मागूंक, आमच्यो गरजो देवा लागीं दवरूंक आमी ह्या मिसांत वांटो घेता. तर ह्या मिसांत नितळ मनान नितळ काळजान वांटो घेवंक थोड्यो घडयो ओगीच रावन आमच्यो असोक्तायो, आमचीं पातकां आमच्या मनांत हाडून तांचे पासत देवाचें बोगसणें मागुया. आनी दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आस्वाद मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन दवरलोलीं तीं तुज्या मोगाची देणी आमकां बेगीन मेळोशी कोर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजाक प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. ते दिसांनी जुट्टीचे प्रांतांत हें गीत गायतालीं. केल्ले ओरी आमकां एक शार आसा, आमचें राखण करूंक दुर्गी आनी कोट सोरेस्पोरान बांदल्यांत. दारवंटे उगोडात, प्रमाणीक आनीक विस्वासी राष्ट्रां भितर सरूंक दियात. तांचें मन तीर, ती शांतीन जियेतात, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सर्वेस्पर सदांच तोखता तसले पडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार कोटांत रावतल्यांक तेणें सोकला उडयल्यांत. ती कोटीक
ल्हानविकायेची पांयां तोला, दुर्बलाची पावलां खाला, तिकोट माडयतली. देवाचें उतर हें. देवाचे वर उपकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे नांवान येता ताका जय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. मनशांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराचे गोपान आसलो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुंवराचे विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराचे गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब. सर्वेस्पराचे नांवान येता ताका जय. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगड, भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हांव दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तांतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलां आनी म्हजें तारण केलां देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब. सर्वेस्पराचे नांवान येता ताका जय. कोर सर्वेस्परा, आमची सोडवण कर. कोर सर्वेस्परा, आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराचे नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराचे गोरान तावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराचे नांवान येता ताका जय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. अजून तुमकां मेळटा ताका सोदात. तो अजून लागीं आसा, ताका उलो करात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून म्हणलें, म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरतचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खोशी कोत्ता तोच स्वर्गार राज्यांत भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी तांचे पोरमोणे चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे पोरमोणे चलोना तो आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबांनो, कांय म्हयने फाटीं तोक्ते हें वादळ मोळ जावन आमच्या गोंयच्या गुजरात महाराष्ट्र ह्या प्रांतांत जायतें लुकसाण जालें. नुस्तें मारूंक गेल्ले कांय खारवी नाच जाले, कांय जाण मेले आनी दर्या लागीं आसलोलीं कांय घरां मोडून पडलीं. ह्या वादळ मोळाक, ह्या तुफानाक लागून जायतो पावस पडलो आनी उदकाच्या लोटान जायतीं घरां मोडून गेलीं. हें वादळ मोळ जावन ही लोकांची घरां कित्याक मोडलीं, कित्याक कोसळून गेलीं? ही घरां रेंवेर बांदलोलीं. तुफान जालें, पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, हे घरार मारले आनी ही घरां सगळीं मोडून गेलीं, कोसळून गेलीं. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबांनो, असलेंच चित्र आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमच्या मुखार दवरता. आनी ह्या चित्रांत जेजू दोन घरांची खबर कोत्ता. खोडपार बांदलोलें घर आनी रेंवेर बांदलोलें घर. खोडपार बांदलोलें घर वादळ, पावस, उदकाचे लोट आयल्यार पासून हें घर मजबूत उरता. दुसरे वाटेन रेंवेर बांदलोलें घर वादळ, पावस, उदकाचे लोट मारून मोडोन पडटा आनी लुकसाण जाता. खोडपार बांदलोलें घराची बुन्याद मजबूत आसता. रेंवेर बांदलोलें घराची बुन्याद असोक्त. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबांनो, ह्या वोपारींतल्यान जेजू फातरांनी बांदलोल्या घराची खबर करिना. ह्या वोपारींतल्यान जेजू आमच्या क्रिस्ती जिविताची खबर कोत्ता. घर म्हणल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत आनी खडप म्हणल्यार जेजू आनी ताची शिकोवण. जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियेतात वो जेजूची उतरां आयकतात आनी तांचे प्रमाणे आमी चलतात, तेन्ना आमचें क्रिस्ती जिवीत एक मजबूत बुन्यादेचेर आमी बांदता. आमचें क्रिस्ती जिवीत मजबूत उरता. जिवितांत वादळ मोळ येता तेन्ना, आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख येता तेन्ना आमकां कांयच जायना. जिवितांतलें वादळ मोड, जिवितांतलें कोश्ट दूख तांकां फुडें करूंक आमचे लागीं घडटा. कित्याक आमचें क्रिस्ती जिवीत मजबूत. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियेतात. पूण जेन्ना आमी जेजूची उतरां फकत आयकतात आनी तांचे प्रमाणे चलनात, तेन्ना आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्याद असोक्त. ते वेळार जेन्ना जिवितांत कोश्ट दूख, जिवितांत वादळ मोळ येता, तेन्ना आमचें जिवीत कोसळटा, आमचें जिवीत मोडून पडटा.
आयच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादी घराची न्हय पूण एक शाराची खबर सांगून असलेंच कितें सांगता. आमकां एक घोट मजबूत शार आसा आनी तो म्हणटा हें शार देव विस्वासाचे बांदलोलें आसा देखून तें शार मजबूत. ह्या शारांत रावतलो लोक देवाचेर विस्वास दवरता. देव जावन आसा तांचें खोडप. देखून देवान पोरजेची राखण करूंक रुंद आनी उंच राखणेची वणोत बांदल्यात. आनी हें शार मजबूत कित्याक ह्या शारांतलो लोक, शारांत रावतलो लोक देवाचेर विस्वास दवरता. फुडें ह्याच वाचपांत इजायास प्रवादी मिजाशीन बोल्लोल्या शाराची खबर कोत्ता. तो म्हणटा वयर वयर जियेतोल्यांक तुमची उंच रुंद दुर्गां मोडून तुमकां सोकला उडयल्यांत. कित्याक ह्या शारांत रावतल्या लोकांचो विस्वास देवाचेर ना. तांचो विस्वास संवसारी मुल्यांचेर देखूनच ह्या शाराचें निसंटण जाता. सर्वेस्पोर देव आमचो थीर खोडप, ताचेर सदांकाल विस्वास दवरूंक इजायास प्रवादी आयज आमकां उलो मारता. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबानो, ह्या नव्या म्हयन्यांत ह्या पयल्या ब्रेस्ताराक आमी ह्या पिलारच्या दोंगरार एकठांय जाल्या. पाद्र आग्नेलाक आमच्या भावाक फुडें घालून आमची मागणी देवाक उबारूंक आमी आयल्या. पाद्र आग्नेलाचे मजतीन देवाक आमची मागणी उबारतना आमी पयले सुवातेर ताची देख घेवया. पाद्र आग्नेलान आपलें क्रिस्ती जिवीत आनी आपलें पाद्रीपणाचें जिवीत जेजू आनी ताचे शिकवणेचेर बांदून हाडलें. जेजूची शिकवण न्हय फकत ताणें आयकली, पूण जेजूची शिकवण ताणें आपल्या जिवितांत तो जियेलो. गोरिबाचो हुस्को ताका आसलो जेजू भाशेन. कोण नासलें सगळें ताजें काळीज ओडटालें जेजू भाशेन. तर पाद्र आग्नेलाक आमी मान दिवंक आमी आयल्या, तर ताची देख घेवया. क्रिस्ती जिवीत जिवंक पाद्र आग्नेल आमकां एक नमुनो, ताची देख आमी घेवया. आनी ताचे भाशेन स्वर्गार आसतल्या बापाची सदांच खुशी करूंक आमी वावरुया. आनी हे भाशेन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत मजबूत खोडपाचेर बांदतले. जेन्ना जेजूचें उतर आमी आमच्या जिवितांत जियेता, जेजूचेर आमचो विस्वास आसतलो. आमेन.
म्हज्या भयणीनो आनी बाबानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सुमेच्या देवाक सर्विस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तुझ्या
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे मायेर सांगाती आनी तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोले मागणे बाबार्थान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरगी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुबागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मोदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतोल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमां सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाल बाबा भयणो, व्हडा भवार्थान ह्या देव मंदिरांत आमी एकठवल्या आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमचे हुस्के मानिवंत आग्नेला वरवीं देवाक उबारूं. जेजू म्हणटा, जंय दोग ओ तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय हांव आसा. आमी केलेली मागणी मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान आमकां फावो करची, हीच आमची मागणी आनी आवडे. मानिवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या आकांताच्या त्रासांच्या आडकुडीच्या वेळार जेन्ना आमी ताका उलो मारता दुबावना तो आमकां पावता. आयज एन मास्कारेनस मोर्चिंतान आमकां अशें कुळीत करूंक लायता. जुलयाच्या म्हयन्यांत म्हजे मांयक कोवीड जालें. आमचेर खूब भिरांत आयली, कित्याक म्हजी मांय 82 वर्सांची आनी ती हार्ट पेशंट. उपरांत म्हजो भाव आनी घोरकार पॉझिटीव जालो. आमचेर अदीक आकांत आयलो. आमचो एकूच परवोसो ह्या आमच्या आकांताच्या वेळार आमचो मानिवंत आग्नेल. ताचे वरवीं आमकां जायते उपकार फावो जाल्यात. ताचे विनवणेन आमी मागत रावलीं. म्हजो भाव आनी घोरकार रोखडोच बरो जालो, पूण म्हजे आवयचें कंडिशन बिगडत गेलें. ऑक्सिजन लेवल 87 जालें. तिका GMCन एडमीट करची पडली. हांव मानिवंत आग्नेला कडेन मागत रावलीं. देवाचो व्हड उपकार, 100 दिसांनी ती बरी जावन तिका घरा धाडली. मानिवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीच सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाच्या भाव भयणो वा आमच्या भयणीचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा मनान जायत्यो गरजो, जायते आवडे, जायते हुस्के घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या भावार्थान उबी रावन नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकलीच्या देवा, सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. आमी मागता. व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उद्देशी उगड परगटणे उद्देशी मागता. मागता. आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नांवी. जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन. आमेन. मोगाल भाव भयणो, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता. जायते आमचे हुस्के, जायती आमची पिडा. जायतीं जाणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मागण्यांत आनी मनांत हाडून हे पिडेवंतांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुचार बापा, आमच्यो असक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. हे आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर बोलेपणान किरीत तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं.
तांच्या कश्टां दुखां ती तुजेर भवार दवरूं आनी तुका ती येवन भोवूं हे परी भावा भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवं आनी संतोशान तुका वाखाणू तुजो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार